नमस्कार येवकार. गोवा टुडे सुयश गावणेकार. फुडल्याची आपटी फाटलो सादूर ते दीस गेले, आमी तांचे मागले. अख्खो संसार चार वंटीत घुसमट मार, जे सुटले ते सुटले, आमी तांचे मागले. बंधना निर्बंधाचे आडखळे, गुट लावून मेखळे, प्रतिबंध टाळे, संकट पुनश्च घुटमळे, आमी तांचे मागले. लग्न काजारां, जात्रा, फेस्तां, वेसणुकांचे सभा सुवाळे, बेधुंद बेशिस्त स्वैर संचारले, आमी तांचे मागले. पेट्रोल डिझेल पेटले, सायकलींचे आटे कळमेले, दरवाढीची शेबय घालतले, आमी तांचे मागले. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. म्हादयचेर जॉयंट इन्स्पेक्शन कमिटी नेमपाची सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर. समितीचेर गोंय, कर्नाटक, महाराष्ट्राचो एक एक वांगडी 4 सप्तकां भितर सुप्रीम कोर्टाक रिपोर्ट. पणजे महापालिका, 11 पालिका, नावेली झेडपी, 12 पंचायत वॉर्डांची पोटवेंचणूक शेनवारा 20 मार्चाक. 22 मार्चाक मतमेजणी. वेंचणूक आयोगाची घोषणा. आचार संहिता लागू. रिझर्वेशना आड केस चलताना वेंचणूक कित्याक जाहीर केली? हायकोर्टाचो वेंचणूक आयोगाक प्रस्न. सरकार म्हणटा 24 मार्चाक बजेट सेशन, ते आदी वेंचणूक सोंपोवपाची. पंचायती उपरांत नगरपालिकांकय स्वयंपूर्ण गोंया सकयल 1 कोटी फंड. बेस्ट म्युनिसिपालिटी अवॉर्ड. मुख्यमंत्र्याच्यो घोषणा. पालिकांनी दर शेनवारा स्वयंपूर्ण मित्र. बहुमत शेणले. पुड्डुचेरीत काँग्रेस सरकार पडले. आपान काँग्रेसीक धुली. काँग्रेसीचे आमदार फॉर सेल. काँग्रेसीक मत मारल्यार खंय पावता बीजेपीकूच. मतदारांनी सादूर रावचे. आणि हिस्ट्री सीटर टायगर अनवराचेर हल्लो करपी बेपारी गँगाक 9 दीस पुलीस कस्टडी. बेपारी सयत 5 जाणांक पुलिसांनी कोल्हापूर वचून उखलिल्ले. हल्ल्यांतल्या पिस्तुलाचो सोद. म्हादयचेर सुप्रीम कोर्टान जॉयंट इन्स्पेक्शन कमिटी नेमपाची ऑर्डर काडली. कमिटीचेर गोंय, कर्नाटक, महाराष्ट्राचे एक एक वांगडी आसतले. 4 सप्तकां भितर समितीन रिपोर्ट कोर्टाक दिवचो पडटलो. म्हादय केशींत सुप्रीम कोर्टाची सोमारा व्हर्च्युअल सुनावणी जाली. सुनावणी प्रत्यक्ष घेवची म्हूण गोंय सरकार मागता. पणजे महापालिके बरोबर 11 पालिकांची वेंचणूक 20 मार्चाक. राज्य वेंचणूक आयोगाची सकाळ फुडें घोषणा. ह्या वेंचणुके बरोबरच नावेली झेडपी आनी वेगवेगळ्या पंचायतीचे एकूण 22 वार्डांची पोटवेंचणूकय जातली. 3,11,000 मतदार मतदानाक पात्र. 25 फेब्रुवारा सावन उमेदवारी भरपाची. 22 मार्चाक मतमेजणी. आचार संहिता आज सावन लागू. The poll will be held on 20th March 2021. It will fall on Saturday. The time of poll will be from 8 a.m. to 5 p.m. The counting of votes will be held on 22nd March 2021, which falls on Monday. We have kept last 1 hour from 4 p.m. to 5 p.m. for those voters who are COVID positive on that day. They will be allowed to vote from 4 p.m. to 5 p.m. The nominations will be received from 25th February, Thursday, up to 4th March. Scrutiny of the nominations will be held on 5th March 2021. Withdrawal of candidature shall be allowed on 6th March. Conduct will start from today itself. For CCP, total voters are 32,041. For all 30 wards, it is 32,041. For 11 municipal councils, the number of voters are 2,50,000
470. Yeah. For Sankli Municipal Council by-election, number of voters is 584. For by-election to Zilla Panchayat 16 Navelim, the number of voters are 15,566. For by-election to all the 22 village panchayats, the total number of voters are 12,334. So the total number of voters which will be participating in these all elections, it comes out to 3,10,995. रिझर्वेशनाच्या आड केस चालू असताना घाईघाईन पालिका वेचणूक कित्याक जाहीर केली काय म्हूण हायकोर्टाचो राज्य वेचणूक आयोगाक प्रश्न. रिझर्वेशनाक आव्हान दिवपी 10 याचिकांचेर हायकोर्टात सुनावणी चल्ल्या. फाल्यांय सुनावणी चलतली. 24 मार्चासावन बजेट सेशन. ते आदीं वेचणूक सोंपोवंक अशें केलां म्हूण आयोगाची जाप. दरेक याचिके प्रमाण जाप दिवपाची सरकाराची तयारी. Now, insofar as delimitation is concerned, there is no challenge basically to the delimitation. All these petitions basically concerns reservation and rotation of reservation, and the issue of delimitation is not there. There are certain class of petitions where the provisions of the Municipalities Act have been challenged, but those are on a different footing altogether. One petition challenges one provision of the Municipalities Act, which says that the delimitation which was earlier based on population, now it is based on the voters. So that is a challenge to the main section of the Municipalities Act. That is an independent case. There is another petition where they have said that 7 days which has been made for the purpose of issuing a reservation policy and the date of the notification of election, that has been challenged. So those are two petitions which are basically challenging the constitutional virus of the Municipalities Act. राखीवतेचो व्यवस्थेप्रमाण विचार करिनासतना सरकारान आपल्याक जाय तशें रिझर्वेशन केलां म्हूण याचिकादारांचो आरोप. जाती जमातींचे लोकवस्ती प्रमाण रिझर्वेशनाची निश्चित पॉलिसी ना म्हूण एजीची जाप. Our response is that it is not arbitrary. It has been in accordance with law. The argument of the petitioners is that you have to reserve only those seats where there is concentration of these reserved category people. Our argument is not possible that way. The reservation has to be by virtue of a rotation. One seat where there may be concentration of particular community, that can never be forever reserved for a particular community. So that will be contrary to the constitutional provision which speaks about rotation. Otherwise what will happen is particular wards where there may be some number of reserved category people, and then the other people in the very same ward will not get any opportunity to contest the election, and the reservation will be restricted to those particular seats only, which will be unconstitutional. That is our argument. रिझर्वेशनाविशीं आव्हान याचिकांचेर मंगळाराय आर्ग्युमेंट चालू उरतलो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. पंचायती उपरांत आतां नगरपालिकांकूय स्वयंपूर्ण गोंया सकयल दरेकी 1 कोटी फंड मेळटलो म्हूण मुख्यमंत्र्यान जाहीर केलां. बेस्ट म्युनिसिपालिटीक अवॉर्ड मेळटलो. पंचायत पावड्यार खंय स्वयंपूर्ण मोहिमेक बरो रिस्पॉन्स मेळटा. 95% रिस्पॉन्स आसा. पालिकांक 15व्या वित्त आयोगाचें फंडिंग सुरू जालां. दर शेनवारा स्वयंपूर्ण मित्र खंय पालिकांनी लोकांचे इश्यू सोडोवंक येतले. आम्ही 191 ग्रामपंचायतीन जेन्ना सुरुवात केली 2 ऑक्टोबरा दीस, आज जवळपास 4 महिने पुराय जाता. आणि आम्ही जर रिझल्ट पळयत जाल्यार अप्रॉक्सिमेटली 95% ऑफ द ग्रामपंचायती ताजो रिझल्ट दिता आमकां. ताजो रिपोर्टिंग सिस्टीम आसा. थोड्योश्यो नवीन असल्या कारणान हातूंतल्यान फुडें फाटी उरतले, बट बरेचशा जाग्यार खूब बरो रिस्पॉन्स पळोवन खूब बरें दिसता. दर शेनवारा सकाळी 10 पासून दनपारा 1 पर्यंत हो स्वयंपूर्ण मित्र तुमच्या म्युनिसिपालिटीन हजर आसतलो आणि तो स्वयंपूर्ण मित्र लोकांचे विविध प्रश्न, म्युनिसिपालिटीतले विविध प्रश्न हे सुटावे जावपा खातीर तो काम करतलो. सिवरेजीन गार्बेजीन काम करपी जे आमचे कामगार आसात तांकांय 100% बेनिफिट्स हे मेळपाक जाय. जे स्लम एरियांनी रावता, स्लम डेव्हलपमेंट नावाची नवीन योजना ही केंद्र सरकाराची आसा. पण खरेंच ती आमी आमच्या म्युनिसिपालिटीनी इम्प्लिमेंट केल्या काय कितें? आमी सपोज एक 50,000 स्क्वेअर मीटर रावता ताका वर्टिकल मोबिलिटी वयर वचपाची स्लम डेव्हलपमेंट करपा खातीर 60% योजना ही केंद्र सरकार दिता. मागीर वाय नॉट ते पयशे कित्याक वापरचे न्ही आमी?
आणि ते पैसे वापरून जर फाल्यां सकाळी आम्ही आमच्या स्लम एरियेन बाकीच्या सगळ्या जे वर्कर्स असतात, कामगार असतात, तांच्या खातीर त्यांचो बेनिफिट जर मेळोवन दिलो जाल्यार निश्चितच ताजो फायदो व सगळ्या लोकांक, इवन दो आमी म्हणटा की आमच्याकडे कन्स्ट्रक्शन वेलफेअर बोर्ड आसा, कारण कन्स्ट्रक्शनान काम करपी लोक हे म्युनिसिपल एरियेनूच रावता, त्यांची हर एक योजना, हर एक फायदो आम्ही दिवपाक शकता. तांकां जाय जाल्यार आमी घरां बांदून दिवं शकता, ताका टॉयलेट बांदून दिवं शकता, आणि हे पयशे सरकाराकडे लेबर वेलफेअरच्या डिपार्टमेंटान पडून आसा. हे फावटी आमी स्पेशल प्रोजेक्ट 1 crore रुपीज पर्यंतचो प्रोजेक्ट हो म्युनिसिपालिटी एरियेनी दिता म्हटला. स्पेशल प्रोजेक्ट म्हणटा आसतना मागीर ती क्रिमिटोरियम आसतली किंवा मागीर तो एखादी बस शेड आसतली, बरो प्रोजेक्ट जो तुमच्या कायमच्या लोक उपयोगी प्रोजेक्ट आसतलो तो तुम्ही सगळ्या लोकांपर्यंत व्हरचो. आम्ही म्युनिसिपल एरियेनी बी आम्ही जशें म्हटलां की ग्रामपंचायत एरियेनी आम्ही प्रायज दितले, पहिली, दुसरी, तिसरी वेगवेगळ्या सेक्टरांतल्यान. तशेंच म्युनिसिपालिटीकूय बी आम्ही पहिली, दुसरी, तिसरी म्युनिसिपालिटी म्हणजे तांकां 25 लाख, 15 लाख, 20 लाख हे म्युनिसिपालिटीकूय दितले, स्वयंपूर्ण मित्रांकूय दितले, सीओय बी दितले. बहुमत सिद्ध करप जमून आशिल्ल्यान पुड्डुचेरींत काँग्रेस सरकार पडलें. ताचेर आम आदमी पार्टीन काँग्रेसीक धुली. काँग्रेसीक मत मारल्यार बीजेपीकूच पावता. तांचे आमदार फुट्टात. एका फाटोफाट एक राज्य काँग्रेसीच्या हातांतल्यान वचत आसा. बीजेपीक पर्याय सोदपी गोंयकारांनी हाची देख घेवन सादूर रावचे म्हूण गोंयच्या आपाचो उलो. स्थिर सरकार खंय आपूच दिवंक शकता. आणि आज परत अशी घटना पुडुचेरी हांगा जाली. काँग्रेसचो जो सरकार आशिल्लो त्यांचे आमदार फुटले आणि ते बी बीजेपीक जॉइन जावपाचे वाटेर आसा. तेन्ना गोंयकारांक शिटूक जावपाची एकदम गरज आसा. आम आदमी पक्ष हो एकूच पर्याय आसा जो स्टेबिलिटी दिवंक शकता आणि स्टेबिलिटी दितलो. गोंयकार जे विश्वास करताले काँग्रेस ते आनी काँग्रेस उरलेना ना गोंयांत. सगळे जे आसा फुडारी तांचे सगळे बीजेपीक गेल्या. जे मोजके 2-3 उरल्या तांचे फॅमिली रिलेटिव्ह सगळे बीजेपीन ऑलरेडी आसा. तेन्ना आता ते जे इलेक्शन फुडें येतले तेन्ना लोकांकडे म्हणजे विनवणी आसा की आम आदमी पक्ष हो एकूच पक्ष जो आसा जो गोंयकारांचो आवाज उठयतलो आणि गोंयाचे रक्षण जे करपा जाय हीच पळोवपा जाय गोंयकारांचे ते फक्त आम आदमी पक्ष आसा. काँग्रेस तर काबार जाल्लीच आसा. तेन्ना तुमकां सगळ्यांक विनवणी आसा ही जी घटना घडत आयिल्ली आसा एकान एक प्रत्येक राज्यांत काँग्रेसचे आमदार फुट्टात आनी बीजेपीक जॉइन जाता तेन्ना काँग्रेसीक मत दिवपाची अजिबात गरज ना. आता हे सगळे दाखवून आयिल्लें आसा. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच परत मेळया. वादळी पावसान 70 कणकिऱ्या घराचे नळे आनी पत्रे पडले. फाटल्या कांय दिसांसावन गोंयांत पावस झडीत आसा. निरंकाल फोंड्या वादळान तडाखो दिले उपरांत आतां 70तल्या कणकिऱ्या गांवांक तडाखो बसला. घराचेर माड पडून एका घराचें लुकसाण जालां. कांय कडेन झाडां पडल्यांत. लोकांचे नळे आनी पत्रे गेल्यात. हिस्ट्री सीटर टायगर अनवराचेर हल्लो करपी बेपारी गँगाक 9 दिसांची पुलीस कस्टडी. हल्ल्यांत सामील बेपारी गँगाच्या 10 जाणांची नांवां अनवरान घेतल्यांत. बेपारी सयत 5 जाणांक कोल्हापुरांत धरिल्ले. तांकां सोमारा मडगांवां कोर्टा मुखार उबे केले. फातोड्डे गँग वार केशींत 10 जाणांचेर खुनाचे यत्नाची केस जाल्या. पुलिसांक पिस्तूल अजून मेळिल्लें ना. 16 तारखेक आमी अनवराचेर जो खुनी हल्लो जालो ताजो आमी ऑफेन्स रजिस्टर केल्लो ऑन 16 फेब्रुवारी. आमचो SP सेमी तावारीस सर तेंच्यान पास जालो. तेन्नाच ताका जो इन्सिडंट दिसलो आनी ताणें हें करून एक एक्युजाक रिकी वनेकर ऑन द स्पॉट धरलो. इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करून आमकां मदीं एक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की जे एक्यूज आसात बाकीचे ते कोल्हापूर शिर्डी एरियेक खंय तरी आसात.
So as per that, we deputed our team headed by PSI Amin Naik of Fathoda Police Station and PSI Meritu Fernandez of Kurwa Police Station along with our staff. And they were managed to nab the other 5 accused involved in crime in one of the hotel in Kolhapur. So, and they were brought to Goa. So once they were brought to Goa, we interrogated them, and during the interrogation, 2 of the accused, that is Imran Bepari and Shivardhan Sawad, admitted their involvement in the crime on assaulting the urban with deadly weapons. And so they were booked, they were arrested in the crime. And remaining 3 accused, that is Mahendra Tanawade, Viraj Karbotkar, and Sudan Dicosta, they were also interrogated, and they informed and confessed their involvement in helping the accused persons and giving shelter after committing the crime. They were remanded for 9 days PC. एपियर जाले कोर्टा मुखार तांकां 2 मार्च पासून कोर्टान पुलीस कस्टडी ग्रांट केल्या. आमी फाल्यां पर म्हणल्यार सेशन्स कोर्टाक बेल एप्लिकेशन मूव करतले, कारण मॅटर सेशन्स ट्रायबल आशिल्ले कारणान हांगा आमी कांय करपाक शकनाशिल्ले. आमी आतां इमिडिएटली ह्या तिगांयची आमी सेशन्स कोर्टाक बेल मूव करतले आनी मागीर कितें जातलें पळय. मडगांवां संसड्याचो कोयरा बिलाचो प्रस्न कसोच सुटना. सोमारा उच्चाधिकार समन्वय समितीची बसका जाली. सरकारान एका बरोबर 3 प्रकल्प घालचे परस आदी 1 प्रायोगिक तत्वार घालचो आनी उपरांत उरिल्ले 2 घालचे म्हूण बसकेक मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत उलयलो. विजय आलेक्स सातिस्वेत दिसले ना. मुख्यमंत्री म्हणटा विशय रोखडोच सुट्टलो. सो सरकार आपली एक्चुअली लॉंग टर्म विजन सरकारा कडेन नाच अशें दिसता. आनी सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन आनी सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्ट्री करून पसून येरे म्हज्या मागळ्यार सगळें परतें सगळेच एक गार्बेजी खातीर झगडटात. I have insisted that things have to improve there, and I am not happy with what is happening there. See, there are 2 things. Perception is that people are talking against us, that we are all combined. I am not interested to be in command with anybody, nor the other members must be interested. But then things have to be done. RDF has to be removed, otherwise that legacy dump has to be removed. Legacy dump, if it is removed, then they will be able to operate. आता म्युनिसिपालिटीन 3 मशिनाची टेंडरां काडिल्लीं भितर प्लांटाची. आमी तांकां म्हणलें कितें आहात, एक प्लांट पयलीं घाला PDAच्या जाग्यार थंय घाला, एक प्लांट ट्रायल करून पळयात चलता काय ना. एका बरोबर 3 घेनाका, एक घेयात, तो 1 म्हयनो 2 म्हयने पळयात, ताजें जर रिएक्शन बरें मेळ्ळें जाल्यार मागीर बाकीचे घेवपाक. आनी हांव त्या मिटिंगेन पुराय रिवायव केला, जेणे करून तितलो कचरो जो आसा तो ट्रेड जावचो आनी मडगांवकारांक एक बऱ्या पद्दतीचें दिसलें सोल्युशन. ऑफकोर्स बेगीनूच सोल्युशन येतलें, तांकांय खबर आहा त्या मिटिंगेनी कांय सोल्युशनाची लिस्ट आसा. पणजे मळ्यांतली मारुतीच्या गडावेली फामाद जात्रा सुरू. मळ्यांतले गडावेले मारुती मंदिर फामाद. माघ शुक्ल पक्ष तिथीक ही जात्रा जाता. पणजेकारां बरोबर तिसवाडी बाकीच्या वाठारांतले लोक हे जात्रेक मारुती रायाच्या दर्शनाक येतात. अंदू कोविडाक लागून देवस्थानान लोकांक बंधनां घाल्ली. जात्रेन फुलिल्ल्या मारुती रायाच्या गडाची झलक. नवोदावी जात्रा आम्ही सेलिब्रेशन करतात. हे जात्रेचे महत्त्व म्हणजे आम्ही सकाळी 5 देवूळ ओपन करून स्वस्तेनी प्रत्येकान आम्ही 11 पर्यंत अभिषेक आमचो चालू असता की खंयच्या दंपत्याक कोणी लोकांक बसून बडीची हातून एक अभिषेक करूंक मेळटा. 11 नंतर तो आम्ही अभिषेक बंद करता आणि आमचे चालू असता की दर्शन मारुती दिवाळी ही आमची परंपरा चालू असता. त्यानंतर आम्ही एक हनुमान मंत्र जप म्हणून एक होम घालता जात्रे निमित्यान. एक सगळ्या लोकांक बरे भशेन आयुश्य आरो प्रत्येकाची मनाची इच्छा पूर्ण जावची, बरे भशेन कार्य जावची, ताका लागून आमी सगळ्या आमच्या मळेवासीच्या मार्फत एक अभिषेक करता. ती आमची आता एक रावंड अबाउट 12 ते 12:30 पर्यंत ती आमची क्रिया कंप्लीट जाता. त्यानंतर आमची एक महाआरती असता. आरती जाल्यानंतर आमी एक प्रसाद वाटता. प्रसाद जाल्यानंतर सांची एक 6 नंतर आमी पालखी मारुतीरायाची पालखी देवळांतल्यान श्री विठोबान मंदिर आसा पळय मळ्यान थंय आमी व्हरून दवरता. त्यानंतर जवळ जवळ 7 ते 7:30
7:30 नंतरची आमची पालखीचे प्रोसेशन स्टार्ट जाता आनी पालखी प्रोसेशन स्टार्ट आमी करता अप टू पिपल्स हायस्कुलांतल्यान टर्न मारून अप टू मानसवाडा म्हणजे हांगा 4 खांब्या कडेन मानसवाडा एक चर्च आसा त्या चर्ची कडल्यान परत पालखी आमच्या देवळान भितर हाडटा. पालखी सांजची आमी जवळ जवळ 7-7:30 काडटा आनी तीच पालखी सकाळी अरावंड अबावट 5:30 ते 6 पर्यंत देवळान भितर सरता. आनंद पार्सेकार मयंक गोवा फॉरवर्डाचो अध्यक्ष. तमनाराचेर मयेकारांनी जागे जावचे म्हूण किरण उलयलो. ड्राफ्ट CZMP पंचायतीचे सुचोवण्याचो विचार जावना ताचेर पेन्न दे फ्रांकाची खासा ग्रामसभा. पणजे सांतिनेज मसुंडीचें रिनोव्हेशन. GMC स्टाफाची युनिव्हर्सिटी ग्राउंडार क्रिकेट सर्त. GIMच्या HR क्लब हृदयाचो अन्वेषण 2021 महोत्सव. गोंयभरच्यो एक खबरो. आनंद पार्सेकार मये मतदारसंघाचो गोवा फॉरवर्डाचो अध्यक्ष. सुवाळ्याक किरण कांदोळकार आशिल्लो. थंय तमनाराचो इशू. आमी रोखडीच म्हणजे आनंद पार्सेकार आमचे कमिटीचे बाकीचे कोण व्हडलेशे आसलेले ना पूण आमी आतां नेक्स्ट मिटिंगेक केन्ना तरी आमी चोडणा हांगासर मिटींग दवरपाची थारिल्ली आसा. ते मिटिंगेन आमी सगळे कार्यकर्त्यांची सगळे कार्यकारिणीची नांवां आमी जाहीर करतले. तनमार प्रोजेक्ट जो इलेक्ट्रिसिटीची जी 400 kVची लायन जी वयता ही मोल्यासून कर्नाटकानसून येता बाकीच्या सगळ्या गांवांनी आमोण्या बाकीच्या मेळावली सगळ्याकसून वचून मोया गांवान आल्दोना कोलवाळे ही एंड जाता. मोयाकारांनी तनमाराच्या बद्दल जागृत जावपाची गरज आहा. ह्या लोकांक ह्या सरकारान अंधारान दवरलेले आहा काळखान दवरलेले आहा. आमी थंय लोकांक दाखोवन दितले तनमार म्हणजे कितें पळय तें. CZMP ड्राफ्ट प्लान करतना पंचायतीन केल्ल्या सुचोवण्यांचो विचारूच जावंक ना म्हणून पेन्न द फ्रांक पंचायतीन खासा ग्रामसभा घेतली. सरकाराक परत सुचोवण्यो धाडटले. आणि आमचे जे ऑब्जेक्शनां आसा ग्रामस्थांची ती आमी मांडलेली. म्हटल्यार जेन्ना हो ड्राफ्ट नवो पंचायतीन येयलो एक 10 दीस जाले तेन्ना आमकां कळोन चुकलें की जी आमी ऑब्जेक्शनां घातलेली तेजेर कांयच विचार जाल्लो ना आनी तेजेर लोकांचेर आमच्या सगळ्या लोकांचेर अन्याय जाल्लो आसा. तेज्या खातीर स्पेशल ग्रामसभा मिटींग आफोवन आयज आमी स्पेशली आमचे पोरवडचे MLA आफोवन हेजेर आमी डिस्कशन केलें सगळ्या लोकां कडेन डिस्कशन केलें. that whatever plan was told by the panchayat or suggested by the panchayat जंय कमी पडटाले म्हणजे बंद दाखोना स्लुईस गेट दाखोना ताच्या खातीर HTL हालूंक शकता तुजी हाजी लायन मार्क केल्ली ना. सो देर आर लॉट ऑफ शॉर्टफॉल्स which are there which is in short making the same picture what was given last time. सो जी ग्रामसभा लास्ट टायम घेतिल्ली ग्रामस्थांक घेवन तातलो एकूय पॉयंट तातूंत इनकॉर्पोरेट केल्लो ना हे क्लियर दिश्टी पडटा. वी आर पुटींग दीस पेनादी फ्रांक पंचायतीच्या लोकांनी थारायल्लें आसा की पंचायतीन हे इमिजिएटली तांचे विचार फाटले जे आशिल्ले परत घेवन सरकाराक आनी जांकां ऑथॉरिटीज जाय तांकां परत धाडचे. हो मुद्दो खूब सिरियस आसा. जेव्हा आमी आज पेनादी फ्रांक हें पळयलां जाल्यार फूल CRZचो मॅस वी कॅन सी इन द होल स्टेट ऑफ कोस्टल बेल्ट ऑफ गोवा. पणजे सांतिनेज मसुंडेचें रिनोव्हेशन केलां. मागता मिनिस्टरा कडेन की आमकां एक कॉन्ट्रॅक्टराक कडेन कित्याक 10 कोटीचें काम हे 8.5 कोटीन जाल्लें आसा. 1.5 कोटी उरला फंड तो फंड एक दवरचो मेंटेनन्सा खातीर. सगळ्या खंय तरी धर्मा भितर खंय तरी वायटपण आसता झगडी आसता लफडे आसता. हेचेर जर कोणाक तुमी पटोवन दितले जाल्यार तांकां सांगपाचें गोंयान आहे आनी हाचे फुडें येयल्या उपरांत ह्या क्रिमेटोरियमान येवन पळया की आमी हांगा खरेंच सर्व धर्म समभाव मानता आनी पाळटा म्हणून. हांगा गोंयान आतांय मानलें वयता की आमी खंयच्याच जाती धर्माक अकडे अशें तशें पळयना. युनिव्हर्सिटी ग्राउंडार GMCच्या स्टाफाची क्रिकेट सर्त जाली. पयलीं डॉक्टर कितले दीस आसतालो म्हणल्यार टुर्नामेंटो? पयलीं आमी खूब दीस दवरताले पूण आतां आमी एकूच दिसान दवरता. एकूच दीस? इट्स व्हेरी लिमिटेड ओवर्स ऑफ 4 overs पर दीस पर ओवर म्हणजे 8 ओव्हरीची एक मॅच दवरता. गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटाचो HR क्लब हृदयाचो अन्वेषण 2021 महोत्सव जालो. वेगवेगळ्यो सर्ती दवरिल्ल्यो.
ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंटाची वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक ॲप, टाटा स्काय ॲप आनी जिओ टीव्हीचो ॲप. चार चौकांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.